हे गाइज गुड मॉर्निंग. तर गुड मॉर्निंग ना. दनपार जाली, दनपारची 12 जाले सध्या. आणि आता हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. गडबडीन असो व्हिडिओ आयचो स्टार्ट करता. मातशी गडबड आसा सामकी. कारण जशें की हांवें तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें आमचे शेडीचे काम बीन आतां आसा म्हणून फाल्यां. सो ते फायनली आयज स्टार्ट जालें. म्हणल्यार किचनाक आमी पत्रे घालपाचें आसना ते काम स्टार्ट जालें सद्या. सकाळी बेगिनाच येयल्ले ते. आणि आमची हांगसर गडबड चालू आसा ती म्हटल्यार जेवणाची. कारण टायमार जेवण जावपाक जाय. जेवण करपाक एक्चुअली तितलो टायम लागना. तरी बट कितें जाता ना हांगसर पळय मागीर घरा कडेन वच तेंकाय पळय असो तेका लागून ना थंय चड टायम वयता, टायम वेस्ट जाता. सो सद्या म्हाजी आनी मम्मीची गडबड हांगसर चालू आसा. जेवण करता आमी. आणि अचानक आमचो प्लॅन जालो चिकन करपाचो. कारण जे म्हणटा तशें सद्या शेडीचें काम करतना ते सुद्दां जेवणाक आसा. तेका लागून अचानक असो प्लॅन जालो की चिकन करपाचो म्हणून. सो सद्या तीच हे चालू आसा मम्मीची. जेवण करपाक तिणी स्टार्ट केलें. सद्या सोय बीन भाजता. आणि पावस सांगूच नाका, पावस इतलो पडटा ना कंटिन्युअसली. कालच्यान पावस भरपूर पडटा तरी तशेंच ते काम करता सद्या. एक्चुअली काल येवपाचें आसलें बट लायटीक लागून आयज काम केलें. आणि दोळ्याक म्हणजे कानो बसलो, कानो करताले हांगसर. सो म्हटलें व्हिडिओ एटलीस्ट स्टार्ट करुया. कामान बिजी उरतलें आनी व्हिडिओ मागीर थंयच उरतलो. स्टार्ट करूंक पॉसिबल जावचो ना. सो अशा तरेन आसा. सद्या हांगसर हांव कांदे बीन कट केले आनी थोडेशे मम्मीक दिले सुद्दां. तुमकां दाखयता ओके. आमी तेच्या मागीर घरा कडेन वयतले. घरा कडेन काम कशें कितें चालू आसा तें बीन तुमकां दाखयता. सद्या किचनांतलें मातशें करून घेता आनी मागीर घरा कडेन वयता. घरा कडलें काम कशें कितें चालू आसा तें पळोवंक गावतलेंच तुमकां फुडें. सो फायनली शेडीचें काम स्टार्ट जालें. म्हटल्यार किचनाक आमचे आतां पत्रे घालतली आमी. सो एक एक करून काम कंप्लीट जाता. थोड्या दिसांनी टायल्साचें काम जातलें. सो भरपूर बरें दिसता की एक एक काम फटाफट फायनली जाता म्हणून. तर हें पळयात हांगसर हांव कट करून बसला दाखयता तुमकां. आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें घरा कडेन मातशें लेटूच वयतलें. सो अशा तरेन आसा. घरा कडेन काम तर चालूच आसा. ते बेगिना येयल्लें ना तेका लागून बेगिनाच काम स्टार्ट जालें. 9 कितें तरी येयल्ले ते. तर दाखयता तुमकां हांगसर सद्या हांव कितें करता तें. हे पळयात हांगसर हांव न्हय सद्या कांदो कट करूंक बसला. म्हटल्यार शॉर्टकट असो हांव कांदो कट करता. कारण बेगीन जावपाक जाय तेका लागून. म्हटल्यार किचनांतलें करून मागीर आमकां थंय वचूंक जाय. आनी हांगसर कांदे बीन घेवन बसला पळयात. सो अशा तरेन सद्या तयारी चालू आसा. सो चला फटाफट हे कांदे कट करून घेता. येवंक नासलें तुवें. सो अशा तरेन आमची हांगसर गडबड चालू आसा जेवणाची. म्हणटा तशी थोडेशे कांदे कट करून घेतले. आतां थोडे उरला ते करतले. ओली कोथंबीर बीन मागीर मम्मीक मिरसांग बीन रेडी करतली. त्या अनुसार हांव घरा कडेन वयतलें. सो चला हे सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज ही पळयात मम्मी सद्या हांगसर. गुड मॉर्निंग म्हणून गे. दनपार जाली. गुड मॉर्निंग म्हणून सो तुमकां हाय करता. आनी सद्या ती नायस आतां सद्या गूड आफ्टरनून सोय भाजता चिकनाची बीन. कारण लायट मदीं येता वयता तेका लागून मिरसांग एकदां रेडी करून घेतली काय टेन्शन ना. आनी पावसान तुमकां खबरूच आसतलें लायट कितले फावटी वयता कितले फावटी येता ती. आनी हो पळयात आमचो गरम मसालो. तर अशा तरेन आमचें काम सद्या चालू आसा किचनान. सो जालें आतां हांव घरा कडेन वयतलें. थंय मातशें चेक करतलें कशें कितें चालू आहा तें. तर चला घरा वचून मेळटा तुमकां. कितें म्हणटा गे. जेवणाक आपयता सगळ्यांक. तुमकां सगळ्यांक जेवणाक आपयता. बरो तुमकां सगळ्यांक आपयतली ती. आमी शिफ्ट जाल्या उपरांत घरा कडेन आनी सगळ्यांनी येवपाची आमगेर न्ही गे. पळयात पावस आतां स्टार्ट जालो. पावस पडटा परत चालू जालो. सो चला आतां हांव घरा कडेन वयतलें आनी थंय पळयतलें कशें कितें. सो चला घरा कडेन वचून मेळटा तुमकां. सो गायज हांव ना घरा कडेन वचूंक भायर सरलें. सो उदक बीन घेतलां सद्या. म्हटल्यार इतले बेगिना काय घरा कडेन हांगसर येवचें ना. थंय मातशें रावतलें घरा कडेन जो मेरेन मातशें काम कंप्लीट जायना तो मेरेन. आनी पावसान तर न्हय भरपूर असो काळोख केला. हो पळयात एकदां न्हय मातशें काम जायसर पावस न्हय ना येयल्या पुरो. सो मम्मीक म्हटलें हांव घरा कडेन वचून येता. त्या अनुसार तूं जें कितें किचनांतलें आहा तें कर म्हटलें. बाकीचें तिका हेल्प केली हांवें सगळी. सो आतां फक्त जेवण करपाचें आसा. जेवण म्हटल्यार चिकन करपाचें उरलां. बाकीचें सगळें करून दिलें. तर चला घरा कडेन या कशें कितें काम चालू आहा तें पळोवया. तुमकांय बीन दाखयता.
आणि थंय मातशें म्हाजें ऑर्डरीचें काम आसा तेंय बीन थंयच बसूनूच हांव करतलें. सो गाइस हांव न्हय घरा कडेन येयले आनी व्हिडिओ न्हय आतां कंटिन्यू करता. एक्चुली वदळ येयले, म्हाका दिसता न्हय 1 वर जालें हांगसर येवन, बट न्हय व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक म्हाका गावोकूच ना, खंय ना खंय बिजी उरलें. आनी काल न्हय मम्मीन हांगसर क्लीन केल्लें न्हय म्हणून भरपूर बरें जालें सामकें. मातशें बरें दिसताय बरें आनी उबें रावपाकूय बरें ना, सगळी कडेन सामान आसलें. आनी त्याच बरोबर न्हय काम तर चालूच आसा हांगसर. आनी पावसानूय मातशें बरें केलें, सद्या पावस ना, मातशें अशें हें आसा, दमट करून आसा, पूण पावस पडना, सो बरें जालें. मम्मी हांगसर आसा. सो एक झलक तुमकां दाखयता आनी आसलें तशें घरा वयता, कारण घराय कडेन भरपूरशें काम आसा, ताका लागून मम्मी हेल्प करपाक जाय. हांगसर हांवें पळयलें कितें म्हणलें कशें कितें चालू आसलें. सो तुमकां एक व्हिडिओ दाखयता. आवाज येता आसतलो तुमकां, म्हाजो आवाज येवचो ना कारण काम चालू आहा न्हय ताका लागून. सो धाकटीशी तुमकां झलक दाखयता आनी मागीर घरा वयता. सो हांगसर न्हय हें पळयत, काल मम्मीन क्लीन केल्लें न्हय, सो बरें जालें मातशें. सो हांगसर म्हणटा तशें सामान 2-3 दिसांनी मागीर दवरपाक आमकां बरें जातलें. सो तुमकां एक धाकटीशी झलक दाखयता. सो हांगसरूय हें पळयत, हें काल क्लीन केल्लें न्हय म्हणून बरें जालें. सो तेच बरोबर तुमकां एक धाकटीशी हें दाखयता. म्हटल्यार सद्या तर न्हय अशे तरेन हें काम जें आसा तें चालू आसा हें पळयत. सो बरें जालें की पावस ना, नाल्यार न्हय पावस आसतना मातशें काम करपाक बी त्रास जाता न्हय. सद्या तर बरें आसा आनी काम जायसर मेन म्हणल्यार पावस ना येयल्या पुरो, ताका लागून. सो हें पळयत हांगसर अशे तरेन आमचें काम सद्या तर चालू आसा हें पळयत. आनी पावसान काळोख केल्लो आसा सामको, दमट करून आसा बट ना येयल्या पुरो. आनी हो पळयात, आमी येयली म्हणजे हो तर येवकूच जाय तांबडो आमचो. आनी मम्मी ती पळयात थंय आसा. सो जस्ट नाव मम्मी सुद्दां येयल्या, मातशी तिका यो म्हटलेली ताका लागून. सो आतां आमी मम्मीच बरोबर हांव घरा वयतलें. म्हाका न्हय बरो टायम जालो येयल्या. काम चालू आसतना तुका व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावना न्हय, व्हिडिओ करपाक रावल्यार मागीर काम थंयच उरता ताका लागून. सो पळोवया कितल्या मेरेन जाता तें, कारण ऑलमोस्ट 1 जायत येयली, जेवपाचोय टायम जालो ताका लागून. सो ही पळय सामकी बिजी म्हणटा तशी जेवण करूं. आनी त्याच बरोबर किचनात सद्या सांगूच नाका, मदीं मदीं पसारो जाल्लो आसा, कारण तो गडबडीन जाताच सामको. हांगा थंय लक्ष दिता म्हटल्यार तो पसारो जावकूच जाय न्हय गे. सो ताका लागून तरी आतां आमी घरा कडेन हांव सांगून येयला अशें अशें, आतां परत वयतली घरा कडेन सांगपाक मातशें अशें अशें म्हणून. सो हांगा थंय न्हू नाचोकूच करप, तेतून मदीं मदीं हांव ब्लॉग करता, ट्राय करता, मदीं मदीं न्हय पॉसिबलूच जायना. अशें कोण कोण करता, रांदता रांदतात गॅशीचेर कपडो मारपाची संवय आहा. हिका संवय आहा ती, हात भाजले जाता, पूण रांदता रांदता किचन पयली, किचन खंय गॅस पयली क्लीन करूंक जाय पळयात. सो थोड्याच दिसांनी फायनली आमी घरा कडेन शिफ्ट जातली मागीर आमच्या किचनान म्हणटा तशें. थंय 10 फावटी मारतले, थंय 10 फावटी मारतली खंय ती. सो ताकाच लागून ह्या फावट किचन आमी न्हय बऱ्या तरेन तरी आतां टायल्स बीन बसयतना खुबशे हे करून घेवंक जाय म्हाका.
नगे वचून घेऊया मातशें. सो चला आता परत असले तसे घराकडे वयता आणि घराकडे परत जे आसा ते मातशें सांगून येतले आणि मागीर परत हांगा येतले. तर चला एक्चुअली आयज आमी न्हय सामान हाडूंक वचपाची आसली म्हटल्यार टायल्सांचे कितें कितें जाय ग्रेनाइट बीन बट पॉसिबल जावंक ना कारण पत्र्यांचें काम आयज जालें न्हय काल जावपाचें आसलें तें आयज जालें ताका लागून सगळो प्लॅन हे आनी पळोवया व्हिडिओ केन्ना अपलोड करूंक गावता मदीं गॅप पडटले एक दीस कारण एडिटिंगाक पॉसिबल ना ताका लागून. तर चला घरा कडेन वयता परत आनी येता. तो मम्मी तर न्हय ऑलरेडी गेली म्हाका सांडून राव राव म्हटलें गेली पळयात. सो पावली आसतली पळयात आतां पावली आसतली. तर हे पळयात लांबसून दाखयता सद्या म्हाका दिसता सान मेरेन अशें जातलें. सद्या ते वेल्डिंग बीन करप चालू आसा तेंचे पत्रे मागीर जेवण बीन अशें हे करतले. सो एक्चुअली न्हय हांगा थंय न्हय नाचूकूच बेजार येता सामको दाखोवटी घरा चल दाखोवटी हांगा यो. सो मम्मी येयल्या थंय पळोवया आतां. हांगसर पळयता मातसो आवाज तुमकां हे जातलो. सो फायनली म्हणटा तशी आमची आय शेड कंप्लीट जातली. सो गाय सद्या हांव न्हय पोरसान आसा कारण थंयसलें काम जालें म्हटलें जाय तशें मम्मीन सांगलें म्हटलें एक डावट आसलो तो क्लियर केलो आनी ती घरा कडेन गेली. सो हांव सद्या पोरसान आसा आनी पोरसान आमी सद्या न्हय काम तर कांयच करूंक ना. तशें काम पेंडींग पडलेलें आसा कारण आमकां क्लीन बीन करपाचें आसलें बट न्हय खरें सांगूं न्हय जाल्यार टायम एडजस्ट जायना तसो जसो जावपाक जाय. पोरसांतलें म्हटलें क्लीन करतली बट सगळें न्हय एका टायमार मॅनेज जायना आनी तुमकां न्हय आमच्या झाडांची कंडिशन दाखयता. आनी तेच बरोबर वांयग्याचें झाड आसा न्हय ताका भरपूर वांयगी लागल्या पूण तिची कॅर घेवपाक सुद्दां न्हय आमचे कडेन सद्या टायम ना. बरी वांयगी लागल्या सामकी. हांवें आयजूच पळयलें ते बी न्हय हांव चुकोवन अशें पोरसान येता नाल्यार हालींच्या दिसांनी पोरसान येयच ना येवप अशें जायच ना म्हाजें. सो दाखयता तुमकां पळयात वांयगी बरी लागल्या सामकी. सो मम्मीक सांगूंक जाय मातशें तेची हे कर म्हणून ताका कितें बडी बीन हे कर म्हणून. हे पळयात हे आसा तें वांयग्याचें झाड आनी हेका एक्चुअली न्हय भरपूर बरी वांयगी लागलेली. आमी भरपूर अशी खाल्ली सुद्दां. सो आतांय बीन ताका वांयगी बरी लागल्या पळयात बट तेची न्हय कॅर घेवपाक पॉसिबल जायना. हे पळयात लांब अशी वांयगी आसता न्हय तसली वांयगी हांगा एक लागला. हांगसर आसा प्लस थंय आसा तेच्या मागीर हांगसर आसा आनी तेजें झाड आसा पळयात तें बँड जाला. ताका एक बडी लावपाक जाय कारण वांयगी भरपूर बरी लागल्या आनी ती न्हय फ्राय करून बरी लागता. ते आनी पळयात कशें लोंबता ते सामकें. चड जर हे जायत ना जाल्यार हे मोडटले सामकें. सो पळोवया मम्मीक सांजचे तरी मातशें ताका हे मार म्हणूंक जाय. आनी घरा कडसून येयले ते डायरेक्ट किचनान येयले कारण किचनान सालद बीन करपाचें आसलें. जेवण ऑलरेडी रेडी आसलें मम्मीन सगळें केल्लें. सो मम्मी म्हाका म्हणपाक लागली तूं सालद कर म्हणजे तांकां सोमतेच म्हणटा तशें जेवण हे करपाक मेळटलें आनी जेवणाचो तसो टायमूय जालो. हांगा थंय करता म्हणसर न्हय टायम केन्ना वयता कांयच कळना. घरा कडेन यो मागीर हांगा यो घरा कडेन वच अशें तरेन. सो हांगसर जेवपाक बी येयल्ले ते. सो एका सायडीन आमचे रिलेटिव्ह सुद्दां जाता अशें म्हणूं शकता. सो अशे तरेन जेवपाक बसलेले सगळ्यांनी बरे तरेन जेवण एन्जॉय केलें. सो गायज टायम न्हय 2 जाली आनी सद्या हांगसर म्हणटा तशें मामा बीन जेवतात. मामा बीन म्हटल्यार न्हय एका सायडीन आमचे रिलेटिव्ह सुद्दां जाता तर हांगसर आतां सद्या ते जेवपाक बसले आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें पावसान खरेंच बरें केलें. बरे तरेन काम करूंक दिलें तांकां नाल्यार कंटिन्युअसली जर पावस आसलो न्हय जाल्यार बरें त्रास जातले आसले आमकां. आनी तेच बरोबर न्हय सद्या हलकेशें वत येयल्लें आसा. सो जेवल्या उपरांत मागीर काम जें आसा तें कंटिन्यू करतले परत. आनी तेच बरोबर आयज भरपूर अशी धांवपळ जाली हांगा मम्मीची आनी म्हाजी भरपूर म्हणटात तशी. तरी बट काम जातलें मेन म्हटल्यार किचनाचें एकदां हें जातलें. सो पळोवया आतां कितल्या मेरेन जातलें तें. आनी तेच बरोबर मामा बीन जेवल्या उपरांत मागीर आमी सुद्दां जेवतलीं. 2000 years later. 3 जाय दी
सो गाईज टाइम नाही 3 जायत येयली आणि आता आम्ही जेवपाक बसता. सो मामा बीन जेवून गेलो. सो बरे तरेन जाले. आता आम्ही ट्राय करतली चिकन कशें कितें जाला ते. सो हांगसर आयज नाही आम्ही हांगसरूच अशी बसली नाल्यार जमनीर बसता ना. आयज मम्मीक म्हटलें टेबल आसात ना तेजेरूच अशी बसया. सो दाखयता तुमकां. सो गाईज ही पळयात मम्मी नाही हॉटेलान येयल्या जेवपाक. हाय करता तुमकां. सद्या जेवता ती आणि त्याच बरोबर हे पळयात हांगसर आमी घेवन बसले सामकी म्हणटा तशी सगळे. सो चिकन दाखयता तुमकां. हे पळयात आमचे चिकन कशें आसा कमेंट करून सांगात. सो पळयात टेस्टी दिसता सामके. सो अशे तरेन आमी हांगसर जेवपाक बसले. हे पळयात आणि तुमकां ऐकत आवाज ऐकत ऐकला नाही तुम्ही. एदी केदेन आवाज लायता तो भरपूर व्हडलें इनाचो अलार्म वाजलो आमगेर. सो आतां बिस्कीट बीन खान तो आवाज दिता. तर काही चला जेवता बीन आणि मागीर मेळटा कारण परत जेवन आमकां घरा कडेन वचोंक जाय तेका लागून. सो चला. आणि अशे तरेन आमी सुद्दां जेवपाक बसली मागीर हांव आनी मम्मी. तर चिकनूय भरपूर बरे तरेन जाल्ले टेस्टी सामके. आणि मम्मी नाही कितेंय बी करूं तिचें जेवण सदांच बरें आसता एकदम टेस्टी अशें. सो गायज पावसान नाही भरपूर काळोख केलो आणि टायम सद्या सांगपाक गेलें नाही 5 जायत येयली आणि आमी जेवली बी मातसो रेस्ट केलो आणि आतां घरा कडेन येयली. आणि त्याच बरोबर भरपूर नाही पावसान सद्या काळोख केला आणि म्हणटा तशें काम परत आसलें तशें स्टार्ट जालें. आणि त्याच बरोबर पळय दाखयता तुमकां. हे पळयात हांगसून पळयात पावसान भरपूर काळोख केला. आणि सध्या तर आवाज माझा येवचो ना तेका लागून. तो आमचा संजय सुद्धा येयला. जस्ट नाव येयला तो. संजय येयला. ओय हाय हॅलो कर मरे. हाय. सो सध्या आम्ही घरा कडेन येयला. घर मागीर होम टूर. तर सध्या पत्रे घालपाक स्टार्ट केलें. हय हे पळयात. सो सध्या अशें तरेन जालें. कितें पळयता कितें तो पावसान काळोख केला न्हू रे. भरपूर काळोख केला पळय. इतलो वगत नाही बरें केल्लें. आतां मात फूल दिसाचो नाही पावस आतां येतालो. फूल दिसाचो खंय सकाळच्यान चालूच आसा. मातसो दनपारात कमी जाला तो. सो सध्या पत्रे चडप चालू आसा. बेगिना बेगिना काम करपाचें आनी शिफ्ट जावपाचें न्हू. कितें म्हणटा केन्ना आतां शिफ्ट काय खबर. खूब काम आसा आनी 2-2.5 म्हयने वयतले न्हू. 2-2.5 म्हयने वयतले. सो 2-2.5 म्हयने आतां वेट करता मागीर फायनली हांगा आणि आता हांगसर न्हय पत्रे चडप बी चालू असले प्लस तेंची चाव घेवप सुद्दां चालू असले. सो वयरूच बसून ते च्या घेताले. आणि त्याच बरोबर गायज तुमकां कशें कितें म्हाजे फिलिंग्स तुमचे बरोबर शेअर करूंक कांयच कळना म्हाका. घराचें काम तर चालूच आसा. हांव तुमचे बरोबर शेअर सुद्दां करता की घरान कितलें काम जालें कितें तें. आणि त्याच बरोबर हांव न्हय दीस सुद्दां तशेंच कावंट करता कारण म्हाका केन्ना म्हाज्या घरान शिफ्ट जाता अशें जालां आनी वेट करूं शकना हांव. म्हाका म्हाज्या घरान बेगिना शिफ्ट जावपाचें आसा. आनी तुमी बी म्हाका समजूं शकता म्हटल्यार म्हाजी जी फिलिंग्स आसतली ती कशी आसतली कितें ती.
फायनली आमचे पत्रे घालून जाले. आता फक्त पनळ घालपाचो उरला तो घालता आणि बारीक बारीक पावस सुद्धा पडटा. सर संजय रावला आणि फोटोग्राफी करता. फोटोग्राफी म्हणजे पळयता कसली करतात दाखय रे. बॅच थंय नाही काकी गेलो मोकलो वसला जेरी तेचो फोटो काडटा हांगसर. सो फायनली आमचे काम डन जाले. येस सो अशें करून करून एक एक करून घेवपाक जाय. सो बरें जालें. आतां कितलोय पावस पडलो तरी टेन्शन ना. मेन म्हटल्यार सो फाल्यांच्यान प्लास्टर स्टार्ट करतलें. प्लास्टर करपाक हें करतलें हांव. सो गायज आमचे नाही ऑलमोस्ट सगळें काम जालें. पत्रे बीन घातले, पनळ बीन घातलो आनी बरे तरेन काम जालें. सो आतां पावस येवपाक स्टार्ट जालो. सो आतां पावस येयलो म्हणून कांय टेन्शन ना. आनी हांगसर संजय स्ट्रीट करता. गाडी दवरली जाल्यार भिजतली की ना पळय आतां हेजी आयडिया पळय. काय ना मम्मी गाडी दवरून गाडी सोमती चेक केली तिने. आताच दवरता कितें आताच शिफ्ट जाल्ले विशीं. सो नाल्यार नाही गाडी हांगसर दिसताली. सो आतां ते एक टेन्शन ना. गाडी बीन दिसची ना. हांगसर दाखयता तुमकां हे पळय सांज जायत येयली. सो पळय 6 जायत येयली आनी आतां वातावरण पळया. सो हांगसर एक्चुली दवरता कित्याक जाणा आमी थंय रावता न्हय. थंयच्यान गाडी व्हरपाक मागीर चड पावस पडले काय जायना. शेळो जालो ताका लागून मागीर हांगसरूच दवरतली. जालें मरे. तर गायज जालें आमचें सगळें काम. आतां आमी घरा कडेन वयता आनी हांगसर दाखयता तुमकां कशे तरेन हें कंप्लीट जालें तें. सद्या न्हय बारीक बारीक पावस पडटा सामको. पळय हांगसर संजय आसा आनी अशे तरेन आमचें सद्या काम जालें कंप्लीट. थोडेशें म्हणूं शकता बाकी ग्रिल्स बीन आसा. सो मेन म्हटल्यार शीट कंप्लीट जाली. पळय एका पळय पावसाक भिजता आनी थंय मम्मी आसा मातशें क्लीन करता. माती बीन वाटेचेर आसा ती पळयता. कितें कितें पावस लागता खंय ताका. शेडीक रावता तो. राव पत्रे पंदरा. सो गायज फायनली जालें म्हणूं शकता आमी. तर आतां टेन्शन ना. सो बारीक बारीक पावस पडटा. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता हांव. नाल्यार भरपूर व्हडलो जातलो आनी पयलेच आसता मी कशे तरेन काम केलें, कशे तरेन गडबड जाली आनी त्याच बरोबर गडबडीनूच फायनली काम कंप्लीट बी जालें. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय. ए बाय बाय कर रे. बाय. सो चला बाय बाय.